सो फ्रेंड्स आता न्ही इवनिंग जाल्या ओके समथींग 4:30 कितें जातली. आतां मातशें बाजारान वयता बिकॉज आतां वेलिंगी साहेबाचें फेस्त आसा न्हू. दॅट इज 8 ऑफ सप्टेंबर. सो वेलिंगी साहेबनी म्हाका साडी घेवपाक जाय ओके फेस्ता दिसा घालपाक. सो ताका लागून हांव आतां बाजारान वयता. आहा न्ही जायते 4-5 days आहा बट स्टील म्हाका मागीर जावचें ना म्हूण मागीर म्हाका हाडपाक टायम येवचो ना म्हाका जावचें ना बी म्हूण हांव आतां पयलींच हाडून दवरता ओके. सो हांवें म्हटलें आयज हांव बाजारान वयतलें हे भाशेन आनी सायबीणी साडी हाडून दवरतलें म्हण. पयलेच वेल प्रिपेर्ड आसा जाल्यार बरें जाता न्ही. मागीर ऑन द स्पॉट मागीर लास्ट मिनटार तूं शॉपिंग बी वचोन न्ही जाल्यार मागीर तुका म्हणजे चॉयसूय मेळना ना म्हूण मागीर सगळो गडबड जाता तो. ताका लागून बाबा हाय या बाबा से हाय हाय से हाय मेक हाय हाय मेक हाय कोण ना बाबा तो हेवतालो आपणाचे टॉयज घेवन या से हाय हाय से हाय कोण ना कोर हाय कोण ना हाय कोर हाय मरे हाय फ्रेंड्स कोर मरे हाय फ्रेंड्स कोण ना टॉयज बरो मोडान आसा सामको ओके. सो ताका न्हेसोवंक ना हांवूच न्हेसलां आतां ताका न्हेसयता आनी मागीर भायर सरपाची 5 o'clock बी वयतली टायम आहा न्ही हाफ एन आवर को आहा ओके. हांव बेगीन न्हेसलां बिकॉज बाबाचें कोत्ता बी म्हणल्यार मागीर टायम जाता न्हू बेश्टो ताका लागून ओके. आनी म्हाका थोडे घरा कडची शॉपिंगूय करपाक जाय थोडे ग्रॉसरी ओके पळयता. दॅट इज लायक म्हाका हे बी घेवपाक जाय आमचे वेजीस मागीर आमचे आनियन टोमॅटो तसले सगळे ओके. सो पळयता बाजारान वयता येता मागीर थंय बाय करता. सो चलो हांव तुमकां मागीर मेळटा. आतां आमी आनी हाफ एन आवरान बी भायर सरतलीं ओके. बाबाक बी रेडी करता आनी भायर सरता आनी तुमकां मागीर मेळटा.
गायज गुड इवनिंग. सो फ्रेंड्स हांव तुमकां आयज मेळटा जे स्टार्टींग क्लिप्स घायल्यान ते एक्चुअली कालचे हांवें एक्चुअली काल व्लॉग स्टार्ट केलो आनी मागीर एंड करूंकूच ना. एंड करूंक ना इन सेन्स आमी जेन्ना मार्केटान शॉपिंगेक गेल्ली तेन्ना जाली एक गडबड. हांवें पळय धाकटूसो क्लिप घायला हेजो आमचो कटन घेता पळय थिंगासर. ओके हांवें थोडेशे शूट केल्ले. म्हाका जाय आसले 3 पीस कटन. ओके दॅट इज विंडो आनी डोर. सो तेणें म्हाका दिताना दोनूय दिले डोराचेच, विंडोचे दिवंक ना. मिन्स हांवें गेल्ले एक ऑफ व्हायट पळय घेतला थिंगासर. हांव हांवें शूट केला जाल्यार ऑफ व्हायट एक हांवें कटन घेतलो. ओके सो तेणें दोनूय ते दिताना म्हाका डोराचेच दिले, विंडोचे दिवंकूच ना. सो म्हाका ते एक विंडोक एक डोराक जाय आसलो. जेन्ना आमी घरा कडेन येयले शॉपिंगेक सावन तेन्ना हांव पळोवपाक गेली ते कर्टन्स. ओके सो तेन्ना म्हाका कळ्ळें की तेणें म्हाका दोनूय डोराचेच दिले म्हणून विंडोचे दिवंकूच ना. सो हांव मागीर घरा कडेन येवन आमी पोत्ती गेली ते एक्सचेंज करपाक. ओके मागीर थिंगासर एक्सचेंज करपाक गेली पळय तेन्ना तेणें ऑलरेडी आपणाचो बाजार पॅक केल्लो. सो तो म्हाका म्हणपा लागलो की आपूण तुका कट करून दिता, नाजाल्यार तूं नेक्स्ट डे यो, आपूण एक्सचेंज करून दिता, नेक्स्ट डे व्हर म्हणपा लागलो. सो हांवें ताका मागीर म्हटलें की हांव मागीर नेक्स्ट डे पावना जाल्यार. सो तो म्हणपा लागलो इफ तुका जाय जाल्यार आपूण तो कटन कट करून तुजे सायजीचो दिता म्हणून करून. हांवें मागीर बरें म्हटलें. मागीर तेणें म्हाका 5 फीट तो कट करून दिलो. ओके सो थिंगासर 10 मिनट्स कशी आमकां लागली, 10-15 मिनट्स थिंगा लागली. बट तेणें रोकडो दिलो हें करून कट बी करून ऑल्ट्रेशन बी करून. आनी तेणें चार्जीस बी कांय घेवंक ना, एक्स्ट्रा चार्जीस बी कांय चार्ज करूंक ना म्हाका. ओके कित्याक ती मिस्टेक तेजी जाल्ली न्हू. सो तेका लागून मागीर ते कटनाचे बी सगळें सॉर्ट आवट बी जाल्या उपरांत मागीर आमी जेन्ना घरा येता पळय तेन्ना मागीर हो म्हणपाक लागलो आमचो आंतोन्यो की आमी झुमर पळोवपाक या म्हूण. ओके कित्याक आमचो हॉलान घरा कडेन झुमर आहा पळय तो जालो तेका 5 इयर्स जाली. हय 5 इयर्स जाली तेका. सो आमी चिंतलें कितें तो अपग्रेड करपाक. आनी थिंगासर खूब बरे बरे सामके झुमर्स आहा, प्लस वॉल लायट बी आहा. ओके थोडेशे शूट केला थिंगा. सो ते हांव घालता एंडिंगाक. ओके आनी तिका म्हाका एक बरोसो झुमर लायक जालो आनी रेट बी तांची हा ओके, तितली ही एक्सपेन्सीव आनी तितली हें ना. ओके मी बाय करूंक ना आतां सद्याक, मे बी इन फ्युचर बाय करतली. ओके जेन्ना बाय करता पळय तेन्ना तुमची शेअर करता. ओके आनी थिंगासर वॉचीसूय आहली लायक आमच्या हॉलान बी घालता न्हू वॉन बी पळय तसली. ओके पळोवया. सो तेंय एक टायम हांव जेन्ना झुमर बाय करूंक वयता तेन्ना तेंय एक बाय करतलें हांव. ओके मागीर थिंगासर आमी घरा पावता म्हणल्यार जाली 7:45. मागीर 8 o'clock आमचें नॉवेन आसता वेलिंगीन सायडीन. सो ते तेस बी करता मागीर आमी जेवता बी म्हटल्यार आमकां जाली लेट. सो मागीर हांव आनी व्लॉग तो कंटिन्यू करपाक पावंकूच ना. सो हांवें म्हटलें की आयज हांव व्लॉगाक एंडींग घेतलें म्हूण. ओके सो येस हो आसलो म्हजो कालचो व्लॉग शॉपिंगेचो सगळो. सो इफ तुमकां म्हजो व्लॉग लायक जालो जाल्यार लायक करा आनी म्हज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा. सो आमी आतां म्हज्या नेक्स्ट व्लॉगान. टील देन बाय, टेक केअर, गूड नायट.